आज सुवार्थेंतली बास भोळावची वा बुजावणेची. सुवार्थेंत जेजूची उतरां एक दैविक आपोवणे आणि एक दैविक इच्छा सांगता सांगता व्यक्त करतात. कुर्साच्या मोरणाक आपणाकच ओपून दिवंक असो जेजू आपल्या शिसांक ह्या महान मिस्तेराक फूड करूंक शिकयता. मनशाक आसताच्या तांकां हे दिशेन विशेष बुजावन, धैर्य आणि बोगणांची गटाई गरज आसा तें तो जाणा. हांव आसतलों थंय तुमी आसच्याक आनी हांव वेतां थंय वेची वाट तुमी जाणांत ह्या उतरांनी तो आनी मुखार शिसां संगी आतां आसचे परी आसचो ना आनी तो खंयसर तरी तांचे तावन पयस वेता तें स्पश्ट जाता. तरी ह्याच उतरांनी आपल्या शिसांनी आपणा संगी आसूंक जाय आनी आपूण वेतां थंय वाट धरून येवंक जाय म्हणली इच्छा व्यक्त जाल्या. तेच परी जेजूची उतरां तो आसचे कडेन आसूंक आनी तो वेचे कडेन वचूंक एक आपोवणें. तोमासान जेजूक केल्लें सवाल हर एका बाबार्थ्याचें जावंक जाय म्हणून बगता. जेजू खंय आसतलो आनी तो खंय वेतलो, खंयची वाट धरतलो म्हणलें सवाल शिसांक भोव गरजेचें. हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशीन वचूंक जायना मनशांत तो बापा सरशीन वेता म्हूण कळटा. तो आसचो बापा सरशीन, तो वेसो बापा सरशीन. आमकां ताणें आपोवन व्हरचें ताचेच सरशीन, ताचेच मरिफात.